नमस्कार. धबधबे बिचोले हांगासर परत 2 दिसां पयलीं एक CCTVचेर बिबटो दिश्टी पडलो. ज्या प्रमाणे हांगातले स्थानीक जे आहात तांकां त्यांचें म्हणणें अशें आहे की हांगासर 2 दीस जाले पयलीं एक म्हणजे रातचे 2 वरांचेर बऱ्याच प्रमाणे हांगातले आवारांतले कुत्रे भोंकताले आनी ताका लागून शेजारी हांगातले जे लोक स्थानीक आहात तांच्यांनी भायर येवन कुत्रे कित्याक भोंकताय पळोवपा लागून येयल्ले आनी दिश्टी पडना परत CCTVन तेंच्यांनी पळयले. CCTVन तांकां एक बिबटो जो तेंच्या जे हांगातल्यान आवारांतल्यान वयता आनी तांकां दिश्टी पडले. ही गजाल तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगले. काही दिसां पयलीं अशेंच हांगासर बिबटे 2-3 बिबटे दिसता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या धबधब्याच्या वाठाराचेर अलर्ट केल्ले. परत हे आतां 2 दीस पयलीं परत एकदां दिश्टी पडले आनी कालूय तांकां दिश्टी पडलो. म्हणजे वारंवार बिबट्याचे दिश्टी हांगासर दिश्टी पडप आनी ताचो वावर जो हांगासर दिश्टी पडटा म्हणून लोकांनी सांगप म्हणजे खंय तरी डेंजरस गजाली आसा ही. ह्या बाबतींत स्थानीक नगरसेवक सतीश गांवकर हांच्यांनी सुद्दां दखल घेत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळवणी केली की ह्या आवारांत जे भुरगीं जी वावरतात, धाकटी भुरगीं आसात, नवे घरां जाल्ली आहात, काही बाबतींत सांजचे टायमार भुरगीं खेळटात, हे जर खंय तरी घटना अशी घडोवंक जायना म्हणून तेंच्यांनी मागणी केली की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेगिना एका जलद गतीन खंय बिबटे जे हांगा आसा आवारांत तांकां खंय ना खंय तरी एक तर सुरक्षीत स्थळार हलोवचें नाजाल्यार तांकां धरपाचें, नाजाल्यार हांगातले स्थानीक खंय ना खंय तरी घबराट निर्माण जाल्ली आहा ती खंय ना खंय तरी एक नेगेटीव हे गजाल जावं शकता. परत दुसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फाटसून पिंजरो तेंच्यांनी लायिल्लोच आहा आनी पिंजऱ्याचेर अजून 2 दीस जाले खंय हालचाल दिसना. त्याच बरोबर स्थानिकाची आहा की सरकारान हांगासर दखल दिवची आनी आमकां खंय ना खंय तरी निस्वास दवरपाचो. आनी ताच्या पयलीं फेब्रुवारी म्हयन्यान हांगासर एक बिबट्याक आमी धरलेलो हांगासर हेचेर आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर स्वाधीन केल्लो हेचेर. जेणे करून आतां कशें आसा, बिबटो म्हणना फुडें प्रत्येक मनशाच्या मनान भंय आसता हेचेर आनी ताका लागून आमी पयर जेन्ना हे म्हाजे नोटिशेक जेन्ना हाडून दिले हांगासर त्या टायमार हांवें इमेज म्हणटा ते ताचे कडसून म्हणटा तांकां सांगलें अशें हांगा बिबट्याचो परत संचार जाल्लो आसा हेचेर आनी ताका लागून हांगासर परत म्हणटा तो त्या बिबट्याक ट्रॅप करपाची गरज आसा हेचेर म्हणून. आनी त्या हितूनसून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानसून तेंच्यांनी हाडून कालूच हांगासर पिंजरो बसयल्लो आसा हेचेर आनी त्या पिंजऱ्यांच्या माध्यमांतसून म्हणजे हांव आयच्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतसून एक हांगा सगळ्या लोकांक एक अवेरनेस करपाक सोदता की तांच्यांनी जास्तीन जास्त म्हणटा ते प्रिकॉशन घेवचें, कित्याक रातचे बी जावं मध्यरात्री बी अशें भायर बी सरपा जायना, कित्याक केन्ना कितें जाय तें सांगून नजो अशें म्हणून सगळ्यांक लोकांक एक विनंती आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवचें जेणे करून म्हणटा ते प्रत्येकान आपल्या जिवाची काळजी घेवपाक जाय. कित्याक बिबटो म्हणना फुडें ताका हें कांय लागना तेच्या हेचेर. तेन्ना ही अशी जेन्ना हे बिबट्याचो जेन्ना संचार जेन्ना गांवांनी जाता पळय तेन्ना सरकारान म्हणटा ते तेचेर योग्य अशी जी म्हणटा ती काळजी घेवपाक जाय जेणे करून जे गांवांनी रानांनी बिबटे आसा पळय अशें भोंवतात पळय तांकां एक बाबा इयरमार्क करून तरी तांकां सगळ्यांक एकी कडेन तरी हाडपाक जाय तेचे हेचेर वचून, जेणे करून मानवी जिवनाक जो धोको जो आसा आनी जो लोकांक भंय दिसता पळय तो भंय म्हणटा तो पयस जावपाक जाय हेचेर. आनी त्या दृश्टीकोनानसून सरकारान म्हणटा ते आपली पावलां उचलपाक जाय. कित्याक आज बिचोलेनूच न्हू पाळी मतदारसंघानूय थंयसरूच आहा, माया मतदारसंघानूय अश्यो हे जाता आनी सरावंडींग एरियेक ह्यो अश्यो घटना घडटा हेचेर. त्यो घटना फुडें घडच्यो न्हू, फ्युचर बरें ब्रायट दिवचें लोकांक दिवचें हेचेर. आनी ताका लागून ह्यो ज्यो गोश्टी ज्यो अश्यो आसा की प्रत्येकान आपुणूय समजून घेवंक जाय की बाबा आपूण हेचे कडेन दुर्लक्ष करून वचपाक जायना हेचेर. जेन्ना आपूण खंयसरूय येता पळय आयज भुरगीं आसता जावं जाणटे आसता जावं प्रामुख्यान तुमकां सांगपाचें म्हणजे हेचेर जे सेक्युरिटी जे आसता पळय हांगासर ते रातचे तेंचो वावर आसता हेचेर येवपा वचपाचो हेचेर. आनी ते सेक्युरिटी पर्सनलांनी म्हणटा ते जेन्ना पळय मायनी वचून कामां वचून येता आसतना रातचे जेन्ना येता पळय तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. इतलें जावन तांकां ह्या तुमच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदता हेचेर. ना तेस्ताक कितें जालें, आमचे कुत्रे एकदम भोंकपाक लागले. हांव उठलो 2:52 मागीर हांव बायलेक उठयले आनी CCTV चालू केली. CCTVन म्हाका तो मेळ्ळो. आमचे कुत्रे दोनूय गेले एकदम भोंकून, एक फाटल्यान गेलो, एक ह्या सायडीन करून गेलो. मागीर हांवें CCTV चेक केली, दिसलो म्हाका 2:52
काल परत दिश्टी पडलो कितें दिश्टी काल हांव CCTV चेक करूना. पण तुम्ही ठसे पयला माझी म्हणटाले माय एक्सपायर जाली. हय हांव कोल्हापूर वचलो काल. तुमकां कितें ठसे दिसलेले म्हणटाले हय सुरेशान पयले हांगा दिसले पूण तो भितून वचूना पिंजऱ्यान. पिंजरा आयला सर हय पिंजरा आसा थंय. ताका धरपाक जाय आनी काय येना. भुरगे खेळटा न्ही सगळे आमचे. अशी तो बेगीन येना तो. रातूय जाता तो 1-2-3 बीन येता तो. पण गॅरंटी ना न्ही केन्नाय येवं शकता तो. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.